सोनवार 9 सेतेंब्र सान पेद्रू क्लावेर यादनीक मुखेल बोल तर मनशाच्या पुताक संवसाराचेरूय अधिकार आसा. नियाळाक आदार दर एका मनशाक आपल्या देशाचे बेसाचे व धर्माचे कायदे लागतात. त्या कायद्या प्रमाणे ताणें जिवचे पडटा. कायदे आड गेल्यार खास दंड फावो जाता. जावं गाडी चलयतना, सर्विसेक वेताना, शाळेक वेताना, पवित्र सभेंत आनी समाजान भोंवताना कायदे दिल्ले आसात. पूण आमी कायद्याक रचूंक नात, पूण कायदे आमच्या वसत केल्या. कित्याक आमचें जिवीत शिस्तीचे आनी शांतीन मांडून हाडूंक आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू फारिसावाचे ढोंगेपण आनी एक फावट तांच्या तोंडार मारता. फारिसेव फकत कायद्याचे मनीस. लोकांनी कायदे रिती पाळप होच एक तांचो धर्म जाल्लो. कायद्याचो भार ते लोकांचेर चेपताले. जायते फावट आपूण पोरशी पाळिनासले, पूण दुसऱ्यांक सांपडावंक भोंवताले. भाग्योन पावलू कॉलोस्कारांक बरोवन सांगता, जेजूच्या मरना वरवीं देवान आमकां आपले वेंगेंत घेतल्यात आनी आपल्या मुऱ्यांत पवित्र, निश्कळक आनी निरपराधी केल्यात. पातका वरवीं आमी दोयाळ देवाक कडसरून पयस आसले. आमकां पवित्र सभा वेळा वेळार आपली शिकवण आनी फावो ते कायदे दिता. ते आमी पाळूंक गरज, पूण त्या वण आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक ओरपूंक आज आमकां देवाच्या उतराचो संदेश. दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक प्रयत्न करुया. दुसरी कसले परिस्थितींत आसात ते समजून घेवया. कायदे गरजेचे, पूण पयली वयली गरजेची गोश्ट म्हणल्यार मनशाळाय. म्हजो थाराव देशाचे, बेसाचे आनी धर्माचे कायदे पाळतना दुसऱ्यांची कितें परिस्थिती ते पळोवन मनशाळायेन वागूंक वावुरता.